वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता ना फ्रेंड्स टाइम झाले समथिंग 3:15 समथिंग कितें झाल्या. ओके आणि हांव म्हजो ब्लॉग आता स्टार्ट करता. एक्चुअली आयज मॉर्निंग करपाक आसले ब्लॉग लायक तुमचे शेअर करपाक आसले बट म्हाका पॉसिबल जावंक ना सकाळी ब्लॉग करपाक कित्याक आयज हांव शॉपिंगेक गेल्ले. मॉर्निंग बाबाक स्कुलाक पावयल्यान भायल्या भायर आमी शॉपिंगेक गेल्ली. ओके जायती शॉपिंग करून हाडला. कितें लायक कित्याक कितें तें तुमकां मागीर म्हजे नेक्स्ट ब्लॉगांनी तुमकां कळटलें. ओके लायक जे भाशेन म्हजे ब्लॉग्स येता तेन्ना तुमकां कळटलें हांवें कित्याक लागून शॉपिंग केल्लें बीन पळय तें. ओके सो आतां आमी रेडी जाल्या. ओके आनी आतां आमी वचपाची सायबिणीक आमच्या फ्रेंडाच्या घरा. ओके बाबाक रेडी केला, आंतोनी रेडी हा. सो तुमी म्हणटले आतां 3:15 सायबीण काय म्हण बट ना, सायबीण 5 बट आमी आतां पयलीं वयता भयणीक हाडपाक. आनी ताच्या उपरांत भायल्या भायर सायबिणीक वचपाची. मातशी बेगीनूच वयता आमी. ओके सो ताका लागून आमी रेडी जाल्या आनी आतां भायर सरपाची. ओके मागीर पळयता म्हाका कितें शूट करूंक मेळ्ळें शूट करता आनी तुमचे शेअर करता. सो चलो आतां आमी भायर सरता, तुमकां मागीर मेळटा. ओके सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो हांव तुमकां आयज नेक्स्ट डे. ओके सो हांव तुमकां नेक्स्ट डे मेळटा. सो काल हांव सायबिणीक गेल्लें पळय इवनिंग टायम म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा. ओके तुमी म्हज्या ब्लॉग्सांनी ताका पळयल्लो आसतलो जेन्ना आमी केरला गेल्लीं बीन पळय त्या ब्लॉग्सांनी तुमी पळयलो आसतलो. माड्रास बी गेल्ली पळय तेन्ना. ओके सो तेंगेर काल आसलेली सायबीण. सो तेणें म्हाका सायबिणीक इनवायट केल्लें तेंगेर. ओके म्हाका म्हणल्यार म्हाका म्हज्या भयणीक म्हज्या घोवाक बी सगळ्यांक. ओके सो आमी सायबिणीक गेली तेंगेर आनी सायबीण बी सगळी बरे भाशेन जाली. दुसरें म्हटल्यार म्हणजे कालच्याच दिसा सायबिणीच्यान रातीक तो 12 फ्लाय जावपाचो आसलो. ओके म्हणल्यार तो भायर वचपाचो कुवेट कामाक वचपाचो आनी लक्कीली ताका सायबिणीची भेट ताच्या घरा कडेन ताका मेवली पळय. ज्या दिसा तो वयता पळय त्याच दिसा तेंगे सायबिण आसली. ओके दॅट इज काल. आनी रातीक 12 भायर सरपाचो तो आनी अर्ली मॉर्निंग कितें तरी ताका फ्लायट आसली. ओके सो सकाळी आतां ताका कॉल केल्लो आनी चालेलें. सो येस बरे भाशेन तो पावलो. सगळें बरे भाशेन जालें. सायबीण मायनी ताका बरे भाशेन कुयदाक पावयलो. ओके ताच्या कामाक. आनी हांव जाणा तो हो म्हजो ब्लॉग पळयतलो म्हूण कित्याक तो म्हाजे सगळे ब्लॉग्स बी पळयता. ओके सो ताका लागून. सो फ्रेंड्स ह्याच ब्लॉगाक एंडिंगाक न्हू हांव थोडेशे म्हजे गिव अवेचे एटॅच करतले थोडेशे क्लिप्स. ओके तुमी म्हणटली कसलो गिव अवे काय म्हण न्हू. सो एक न्हू फ्रेंड्स ड्युरींग गणेश चतुर्थी गिव अवे कॉन्टेस्ट चलतालो. लायक गणपती फुड्यान एक सेल्फी काडपाची आनी तुवें तुजे सोशल मिडियार अपलोड करपाची. ओके दॅट इज इंस्टाग्राम आनी तांकां कोलॅबरेट करूंक जाय आसलें. ओके दॅट इज फायर सेफ्टी गोवा. ओके सो तांकां कोलॅबरेशन म्हणजे कोलॅबरेट करूंक जाय आसलें आनी ती विनर सिलेक्ट करताली तुजे व्ह्युअर्स, लायक्स, कमेंट आनी शेअर्स. ओके सो कोणाक चड येता पळय तो विनर आसलेलो. सो तितून म्हाका सेकंड प्राइज मेळला. ओके म्हाका ताणें पर्सनली एक्चुअली मेसेज घायली की कॉन्टेस्ट चलता दॅट इज गिव अवेचे. सो तुज्यान तितून पार्टिसिपेट करूं येता. सो हांवें तितून पार्टिसिपेट केलो आनी हांवें म्हज्या फ्रेंडागेर गेल्ले पळय तेन्ना एक फोटो काडलेलो इन फ्रंट ऑफ गणपती. ओके सो तो हांवें पार्टिसिपेशनाक तो म्हजो फोटो घायल्लो. ओके आनी ताका म्हाका सेकंड प्राइज लागलो आनी म्हाका खूब बरें दिसलें लायक गिव अवेन हांवें पार्टिसिपेट केलें आनी म्हाका सेकंड प्राइज लागलो म्हूण. सो थँक्यू सर. फायर सेफ्टी गोवाचो सर हा पळय ताका तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता. ओके की तुमी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज केली प्रायवेटली आनी तुमी म्हाका पार्टिसिपेट जायात म्हणून सांगलें आनी म्हाका तुमचे वरवीं सेकंड प्राइज मेळलो म्हूण ते प्राइज डिस्ट्रिब्युशन करपाक गेल्ले. ओके सो म्हाका ते म्हापसा स्पेशल मेळपाक येयले विथ द प्राइज. सो येस थँक्यू सर सो मच. आनी तो हांवें थोडोसो तेन्ना थोडेशे शूट केल्ले. ओके सो ते हांगासर एंडिंगाक घालता. ओके ह्या क्लिपा फाटल्यान एंडिंगाक तुमकां एटॅच करता ते.